कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। शुक्रारा फातोडेर मोल्या चेकपोस्टार पुलीस गाडयांची तपासणी करताले तेन्ना एक टेम्पो पुलिसांनी आडायली। तपासणे वेळार त्या टेम्पोतल्यान बेकायदेशीर बैलाचे आणि गायचे मांस आशिल्ल्याचे दिसून आयले। पुलिसांनी टेम्पोतल्यान 1800 किलो गोमांस जप्त केले। जप्त केल्ल्या गोमांसाची किंमत सुमार 5 लाख रुपये आसा। कुळ्या पुलिशेन टेम्पोचो ड्रायव्हर मेहबूब साब बागवालेक ताब्यात घेतला। तशेंच गोमांसाची तस्करी करपाक वापरिल्लो टेम्पोय जप्त केला। हे मांस खंय कर्नाटकांतल्यान गोंयांत हाडटाले म्हणून पुलिसांनी म्हायती दिल्या। हे प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा। आयज सकाळचे अरावंड 5 सुमार जिंदूर कॉन्स्टेबल मोलम चेकपोस्ट म्हाका फोन केल्लो की अशी एक गाडी नंबर AA22A A6389 जी आसा तितून मांस आसा म्हणून तो सकाळचो 9 वळलो आता आनी चेक केले सगळे ते पळयता तो एक बैलाचे मांस आनी गायचे मांस आसा। टोटल अरावंड 1800 kg एप्रॉक्स आसा मांस। टोटल किंमत आसा ती 5,40,000 मांसाची आनी एक अनहायजेनीक वे हाडला सगळे। आनी बैलाचे मांस शॉप आहा कर्नाटका आनी हांगा महाराष्ट्रान बी तरी पण इलिगल करता सप्लाय आसा तेंचो आनी सगळे अनहायजेनीक वे हाडला सगळे मांस। आज सकाळी कर्नाटकाच्यान मडगांव वाहतूक जाताली 407 टेम्पो घालून गोमांस बैलाचे आनी गायचे अशे दोतोरान सांगलेले आसा। जवळ जवळ 1800 किलो आज मांस जप्त केल्ले आसा आनी वेटनरी डॉक्टर आसा केतन चौगुले आनी तेजी सगळी जी मांस जे आसा ते खाण्यायोग्य आसा काय कितें ते तपासलेले आसा आनी बेकायदेशीररित्या मोठ्या प्रमाणात हांगा कर्नाटकाच्यान वाहतूक गोमांसाची जाता। तेन्ना आज सकाळी फातोडेर 2 सुमार जेन्ना कुळे पुलीस गस्तीर आसलेले मोल्या चेकपोस्टाचेर तेंच्यांनी ते गाडी जेन्ना हाडयल्यान संशयान चेक केली तेन्ना पळयल्यार गोमांस आसलेले आनी हे पळयल्यार बेकायदेशीर हाडला अशें डॉक्टरान सांगलेलें आसा। जवळ जवळ 1800 किलो म्हळ्यार जवळ जवळ एमावंट भरपूर जाल्लो आसा आनी हे मांस कर्नाटकाच्यान मडगांव शहरान विकपा खातीर हाडलेले अशें सांगलें आसा। हे संदर्भात टेम्पो चालक जो आसा मेहबूब बागकाली एका सद्याक पुलिसांनी ताब्यात घेतलेले आसा आनी पुढील जो तपास आसा तो कुळे पुलीस करता। गोमंतक टीव्ही खातीर एकनाथ खेडेकर।